चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स ऑल्गा वाज आसा. ऑल्गा बाय आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार दिता. देव बरें करूं. ऑल्गा बाय, आतां सुरवातेकूच तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदता, क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स हें टायटल तुका कशें फावो जालें? कारण आमी आतां पळयता आसतना जायते यूट्यूबाचेर आनी जायतीं कांतारां येतात, तातूंत क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स ही जायतीं टायटलां दिश्टी पडटात. म्हणटच तुका हें टायटल कोणें दिलें? खरें सांगचें म्हटल्यार हांव किंग ऑफ सेंच्युरीज रोसफन्स हाजे तियात्रान हांव परफॉर्म करतालें. सो तेजे पयलींच्यान हांव म्हणटालें, बट लोकांचे नदरेक हांव रोसफनाच्या तियात्राक हें जालें, शायन जालें. ते तियात्रान हांव 7-8 पाटी रिपीट येतालीं. सो लोकांक तें कितें डिफरंट दिसलें आनी खूब जाणांनी म्हाका हें करूंक केलें, म्हणजे एवॉर्ड दिवंक केलें. खूब मेवलें म्हाका एवॉर्ड. आनी तातूंत म्हाका नावेली स्पोर्टिंग क्लब हाणेन म्हाका श्री आवार्तानो फुर्तादो, तेन्ना तो फिशरी मिनिस्टर आसलो, तेज्या हातांतल्यान म्हाका हो टायटल फावो केलो. ओके ओके. म्हणटच तेन्ना सावन तो टायटल तुज्या सांगाताक आसा. आसा आनीक त्या टायटलाचो अभिमान राखोंक पॉलिटिकल कांतारां तूं म्हणत आसा. हय, सारकें. ऑल्गा बाय, ही पॉलिटिकल कांतारां म्हणटा आसतना जायते फावटी ही नांवां घेतात, हाचेर तुका कोण तरी कांयच म्हणना की हें म्हणटा तें सारकें न्हय अशें? ना, आयज पासून कोणें तशें कांयच म्हणोंक ना. कित्याक हांव म्हणटा ते फॅक्ट जे आमचे न्यूजाचेर येता, जावं तुमचे प्रुडंट चॅनलाचेर येता. सो हे फॅक्ट. सो कोणें आयज पासून म्हाका म्हणोंक ना तूं अहें म्हणटा, रॉंग म्हणटा, तें म्हणटा. ना ना ना. पूण तूं ही पॉलिटिकल कांतारां तयार करूंक हे विशय कशे निवडून काडटा? विशय म्हटल्यार आतां रिसंट कितें जाता पळय तें. म्हणजे सो हांव सदांच जे रिसंट इश्यूज आहा तेजेर सदां म्हणटा. तेजेर म्हणटा. पूण आतां खंयचो एक इश्यू घेवन तुका कांतार कोत्तलो, तुका समज 2 दिसां उपरांत तियात्र आसा, जाल्यार आयज तुवें पेन हातीन घेतलें म्हणटच तें कांतार तूं तयार करूंक शकता? हय, शुअर. म्हणजे तुजी कांतारां तूंच कंपोज करता? हय. मागीर म्हाका मातशें अनिल मातशें आदारूय करता, बट टॉपीक आनी सगलीं एंडिंगां तें सगलें हांव करतां. म्हणजे तूं करता म्हणटा तितलोच आनी कडक जाता. सारकें. हय. आतां कांतारांक दर एका कांतारांक ट्यून दिवचे पडटात. आतां पॉलिटिकल कांतारां तुमची एक स्टायलूच वेगळी आसा, आनीक ह्या स्टायली भितर चडशे ट्यून जे आसात ते सिमिलर कशे दिसतात. पूण तितूंत वेरिएशन तूं कशें हाडटा? लोकांक खरें सांगचें म्हटल्यार न्हू, लोकांक कितें न्यू नाका. न्यू कितें म्हणजे म्हणोंक गेलीं ट्यून, लोक ते एक्सेप्ट करिना. हांवें पळयलां लोकां मदें रावन, लोकांक अहेच ट्यून जाय. सो लोकांच्या टेस्टा प्रमाणे आमी वयचें पडटा तें. म्हाका दिसता आयज पासून ह्या पॉलिटिकल कॅरियरांत जे लोक वायट रस्त्यान चल्ले, हांकां तुवें कोणाक तरी सोडल्यात अशें म्हाका जाल्यार दिसना. हां? ना. म्हणजे सगल्यांचेरूच कुराड मारल्या. ऑल्गा बाय, एक काळजांतलें विचारूं? हय, सांग. आमचो चर्चिल बाब, एक्स CM, एक्स MP, एक खोडेगांव मनीस, हांवें आयकलां ते भाशेन तो तुजो लागशिल्लो म्हणजे सोयरो कसो तरी, ताचेर तूं केन्नाच कांतार कित्याक म्हणना? हो तुवें म्हाका एक बरो क्वेश्चन विचारलो. हय, तो म्हजे बेबीचो गॉडफादर. आनी खूब जाण म्हणटा हांव चर्चिल आलेमांवाचेर म्हणना.
सो त्यो तो अनुभव म्हाका तूं सांग. जायते पावटी म्हजे जिवितान हांव बरी ना जाली फाटीं, तुमच्या मागण्यांनी आयज हांव परत तुमी म्हाका पळयतात. पूण हाजे फाटल्यान चर्चिल आलेमांव आनी ताजी फामील एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कशी म्हाका रावली. जेन्ना कोविडाच्या वेळार हांवें म्हजी आवय संवसार सोडून गेली तेन्ना कोणागेर वचो नासलेलो, कोणाक भेट दिवं नासलेलो, बट ती फामील म्हज्या सांगाताक रावली. कोण हॉस्पिटलान वचो नासलेलो, ती फामील म्हज्या सांगाताक रावली. चर्चिल आलेमांव म्हज्या सांगाताक रावलो जाल्यार तुमी म्हाका सांगात हांव त्या मनशाचेर कशी म्हणटली. ऑफकोर्स कितें वायट दिसलां हांव ताका डायरेक्ट सांगता, सर म्हाका तुजें अशें दिसलां, डायरेक्ट सांगता. सो आमचे मदीं तें रिलेशन आहा. आनी तेणें म्हाका केन्नाच म्हणोंक ना ऑल्गा तूं खंयचे हेजेर म्हणों नाका. बरो क्रिटीक तो. ऑल्गाबाय, आमी पळयतात की आयज आमच्या गोंयकारांक ही पॉलिटिकल सॉंग्स कांतारां आवडटात. आनीक जायते फावटी ह्याच कांतारां पासत तुका गोंय सोडून परदेसांत आपोवणें दितात आनी तूं परदेसांत वेता. थंय पावल्या उपरांत पॉलिटिकलच कांतारां तूं म्हणटा काय दुसरी खंयची तरी? ना, लोक म्हज्या लागच्यान पॉलिटिकल कांतारांच सोदता. आनी जो येवकार आनी मान म्हाका हिंगा मेवता तसो तेज्याकीन चड म्हाका भायल्या शारान मेवता, आमचे लंडनचे जावं गाल्फाक. कारण फाटल्या थोड्या दिसां आदीं हांवूय युकेक आसलो तेन्ना तुजो एक तियात्र म्हणजे तूं न्हेसताली आनी तो तियात्र पावलो, तुजी धुवूय आसली, अनिलूय आसलो. म्हणटच थंय जो लोक आसता त्या लोकांक गोंयच्या परस अदीक ही पॉलिटिकल कांतारां आवडटात काय कारण आमी बॉम्बे वेतात तेन्ना बॉम्बे पॉलिटिकल कांतारां म्हणत जाल्यार लोक ताळयो पासून मारिनात, चडशीं मारिनात. पूण परदेसांत कशें आसता? आमचो सगलो गोंयकार थिंगा आहा म्हणटूच तांकां हुस्को आमच्या गोंया शारान कितें जाता तें. सो तांकां खूब हें आहा, आमचे गोंयचे हुस्को आहा ते थिंगा आहा न्हय पोटाक लागून, पूण आमचो गोंयचो मोग तेंच्या काळजान सारको चड आहा. सो तांकां तें आमी कितें सांगता तें तांकां तें लायक जाता आनी आमच्या सांगाताक लोक आहा. खंयच्याय डायरेक्टरान तुका खंयच्याय तियात्रान बूक केलें जाल्यार ताच्या लागच्यान तुजे बद्दल कितें अपेक्षा आसता? हय, खरें सांगचें म्हटल्यार तुका हें रिपीट हाडपाची 3-4 पाटी रिपीट हाडपाची हांवेनूच चालू केली. रोसफानाच्या तियात्रान हांव 7 टायम डिफरंट म्हणटाली, पूण लोक म्हाका तेजे वयर आपयतालो, हांव कांसार जाताली. आनी रोसफानाची बायल म्हाका पड्ड्या कुशीक उदक घेवन रावताली. कित्याक ताळो सुकता, लोक आपयता, ती म्हाका उदक घेवन सदांच रावताली तियात्राच्या हेका. सो हें हांवें चालू केलें. म्हणजे आमच्या तियात्रान 3 वर्स 3 कोरस जाता. होय जाता. आनीक 4थो 5वो 6वो तुवें हांवें चालू केलो तो. नव्यान घडले. होय, नव्यान हांवें घडले समथींग डिफरंट हें करुया म्हणून. आनी तेंच डायरेक्टरांक आयज पासून म्हज्या लागच्यान तेंच जाय. ओके. म्हणून खंयच्या एका तियात्रान तुका एकूच कांताराक वतात काय 2-3 कांतारां तांचे? ना, म्हजो चॉयस म्हणटात ते. तूं एक म्हणटा एक, 2 म्हणटा 2. ऑल्गाबाई, म्हाका एक उगडास येता खूब फाटलो की आमी बरोबर जायते तियात्र न्हेसल्यात पूण एकाच तियात्राक म्हजेर बरोच पेज आसलो. म्हाका उगडास ना, तूं जाणा तो तुका उगडास आसा काय ना तो, की त्या तियात्रांत ओक्तारूच म्हाका ओपनिंग बरोवचो पडलो आनीक हांव स्वताक म्हणटालो प्लस आनिकूय एक कांतार म्हणटालो आनीक म्हज्या हात पांयांक कांपेरो सुटलेलो कारण ओक्तारूच म्हणप तितलें सोंपें न्हू. पूण तूं एक उखूण म्हज्या फाटल्यान उबें रावलें, पड्ड्या फाटल्यान रावन प्रॉम्प्टींग दिवप हें तितलें सोंपें न्हू. ही एक वेगळी कला. तर ताचेर म्हाका दिसता तूंच उलयल्यार. हय, म्हाका उगडास आहा तो. वय, आनी म्हाका ती एक प्रॉम्प्टींग पासून दिवप म्हणल्यार एक आर्ट, तें सगल्या कडेन जायना. आनी म्हाका खरें बरें दिसता कोणाकूय आवट ऑफ वे वचून हेल्प करपाक, कितें दुसऱ्या पासत केलें म्हाका बरें दिसता. सो म्हाका दिसलें ते दीस तूं उचांबोळ कहो आहलो
सो हांवें तुका कूल डावन करपाक चल हांवें म्हणलें तुका हांव दिता तूं भियेनाका आनी म्हज्या उतराचेर तूं फुडें गेलो आनी लोकांनी तुका जायती शाबासकेन वाखाणलो. उगडास येता म्हाका तो तियात्र मिलाग्रीस कार्नेरचो गोंयकारपण व फुटींगपण. हय सारकें, हय सारकें. हय आनीक तो पयलोच शो एक वेगळेंच वातावरण आसलें आनीक खरेंच म्हणजे हो तुजो बरो गूण जो जायते जाणांक आसता पूण सगळेच काळजा मनान फुडें सरनात. सारकें. हय आनीक ते भाशेन तूं फुडें सरलें आनीक एक वेगळी घोटाय दिली. ऑल्गाबाई खंयचेय एक कांतार कंपोज करतलो जाल्यार तुका कितलो वेळ लागता? एक हाफ डे. हाफ डे जाय. हाफ डे हय. आनी मागीर ते रिपिटाचे आसतात ते मागीर स्लोली एक दुसरे दिसा. दुसरे So, हय, देड दिसा दीस, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा ताचेर. हय सारकें. ओके म्हणजे ही कांतारां पॉलिटिकल म्हणलें काय ना तुजी एक वेगळोच इंट्रो आसता आनीक जेन्ना तो इंट्रो वाचता आनी आमी ऑडियन्सांच आसतात तेन्ना दोळ्या मुखार ह्या म्युजिकाचेर ऑल्गा येता. सारकें. हें तुज्या नदरेक आसलें? हय आसा आनी आसलें. हय कित्याक हांव एक फावट भितर येवच्या हेजेर लोक हें जाता विसल मारता. हय 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 हय. सो ट्युनाचेर देखून हांव म्हणटा कितें लोकांक न्यू नाका, लोकांक तेच ट्यून जाय आनी ते ट्यून लोकांच्या हातून मनान गेल्ले आहा. सो तेका लागून आमी ते तशेंच ट्यून दवरता. म्हणजे सगळे तियात्रान दवरिना ते ट्यून, मातशे चेंजीस आसता. पयलें पॉलिटिकल जेन्ना कांतार तुवें म्हणलें तें कांतार म्हणपाक तुका इन्स्पिरेशन कशें मेवलें? खरें हें हो एक बरो क्वेश्चन तुजो म्हाका. एक्चुली हांव PI जावपाक ट्रेनींग घेतलें सगळें जालें हांव PI जावपाक गेलें. खरें म्हटल्यार म्हाका कोण तरी जावपाक जाय आसलें जिवितान. म्हाका हय शिकप काबार जावन एक हावजवायफ नो, म्हाका कोण तरी भुरगेपणीच्यान म्हाका कोण तरी जावपाक जाय आसलें. सो हांवें चिंतलें जरी तर हांव हो जॉब हे लायनीन हांव वचत जाल्यार म्हाका कितें तरी करूंक मेवतलें लोकां पासत. कित्याक म्हाका सदां लायक दुसऱ्याक हेल्प करप, म्हज्या हेल्पांतल्यान दुसरो तर हॅप्पी जाता म्हाका हॅपिनस मेवता. सो हांवें चिंतलें हांवें म्हजो डॅडी तर हांव ल्हान आसतनाच एक्सपायर जालो आनी म्हजी मामी आमचे फुडलें हें करपाक लागून दुबयच्या शारान 15 वर्सां जालीं म्हजी आवय आसताली. सो हांवें म्हज्या आवयक सांगलें हांव जां ती म्हणल्यार तूं वच फुडें. हांवें ट्रेनींग घेतलें, हांव पुना गेलीं सगळें जालें. म्हजे बॅड लाकान जो अमावंट म्हजे लागीं मागलो तेणी हेणें तो म्हजे लागीं दिवंक जावंक ना आनी ताका लागून हांव उरलीं फाटीं. सो सदांच म्हाका दिसतालें आरे हांव फाटीं उरलीं. सो देवान म्हाका घोडे तें म्हजें इंटेंशन आसलें म्हणून हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांव तियात्रीस्ट जातली म्हणून केन्नाच चिंतूंक ना. पूण म्हाका तें एक लायक आसलें एक्टींग कशें म्हणजे एक्टरांक पळोवन. हांव तशें ल्हानपणी आसतना म्हणजे डॅडी गांवच्या तियात्रांक बी बरयतालो पूण हांवें केन्ना म्हज्या डॅडीच्या तियात्रान बी कितेंच करूंक ना, म्हाका इंट्रस्टूच नासलो. पूण मागीर म्हाका जेन्ना पिक्चरां बी पळयतालें म्हाका दिसतालें हांव एक दीस कोत्तिली सो आसलें तें म्हाका. मागीर हांवें चिंतलें हांव एक्टींग कोत्तालीं पयलीं एक्टींग कोत्तालीं डिसंट कांतारां म्हणटालीं लोकांनी म्हाका ते सायडीनूय बरें उखलून दवरलेलें. सो हांवें चिंतलें इफ पॉलिटिकल म्हणीत जाल्यार दादले आसले पॉलिटिकल सिंगर हांव वचत जाल्यार कितें हें जातलें. हांवें 2-3 जाण म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन विचारलें ऑल्गा म्हणलें बरें इनिशिएटीव तूं हें कोत्ताय तें बरें तूं हें कोत्ताय तें वच फुडें. सो हांवें ती ट्राय केली हांव म्हणटिलीच म्हणून. आनी तूं जाणा एक सोलो म्हणपाक 3 वर्स 3 कोरस कितलो आंकांत येता आनी प्लस हांव इतलें म्हणटा दॅट वॉज म्हणजे तें हांवें दम दवरलो हांव कोत्तिलींच आनी हांवें केलें आनी लोकांक मानलें आनी तें आतां आजून पासून वयता फुडें. हय हांवें तुका सुरवातेकूच एक प्रश्न केला म्हणजे पॉलिटिकल कांतारांचेर पॉलिटिशनां कडल्यान भिरांत आसता काय ना. जायते फावटी आमी आयकतात दुसरे पॉलिटिकल कांतारां म्हणटात तांकां पॉलिटिशनां कडल्यान जायत्यो धमक्यो येतात. एक फिमेल कलाकार ह्या नात्यान म्हाका दिसना की
तुकाय ते सोडटले जावं तूं अशेंच मुखार वेतलें केन्नाच काळजान भिरांत येवंक ना? खरें म्हणल्यार केन्नाच येवंक ना म्हाका. केन्नाच कित्याक हांव सांगता तें सत. म्हाका केन्नाच येवंक ना भिरांत. पूण म्हाका दुसरे वाटेन स्वता येयलें. आमचें गेस्ट हावस आहा आनी हांव शो परफॉर्म करून गेल्ले कडेन एक दीस रातचे 12:30 सुमार म्हज्या घरान दारां मुकल्यान 4-5 नार्कोटिक्सांच्यो गाडयो. हांव शॉक हें पळोवन. हांव येता म्हटल्यार तेणी दारां बिरां फोडून ती विदावट सर्च वॉरंट नासतना सगल्यांक हें करून तेणी हें केलें. सो दॅट वॉज व्हेरी रॉंग. म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें, इवन एडवोकेट हांवें काड सर्च वॉरंट नासतना तेंच्यांनी कशें हें करूंक जाता. सील मारलें म्हजे एपार्टमेंटाक सील मारलें. ना तुजें हें आहा तो हें आहा. सो तरी आसतना हांव भियोंक ना. हांवें तें सील रोखडेंच काडून घेतलें. आनी कित्याक जरी तर तूं स्वता आहा, स्वता पासत हें कोत्ता आनी लोक आहा म्हजो लोक म्हणजे कितेंय जावं आनीक कडेन तशें जावं म्युजिकलाक परफॉर्म कोत्ताली. इवन बॉर्न केलो म्युजिकल. म्हाका म्हणलें रातचें पुलीस स्टेशनाचेर यो. हांवें म्हणलें दीस इज नॉट द टायम ऑर टायम न्हू पुलीस स्टेशन. आमी जाणात न्हू टायमींग. सो लोकूय भितर येयलो आनी खूब बोवाळ बी केलो. सो म्हाका केन्ना तशी भिरांत येवंक ना. भिरांत आनी आयज पासून हांव भियेच ना. हांव डायरेक्ट नांवां काडटां. हांव ती हिंट मारून केन्ना कांतार म्हणना. हो एका हिंट मारलो तो घेतलो ना. लोक एक पाटी कन्फ्यूज जाता हिंट मारप म्हटल्यार. सो तें डिफरन्स आहा. हिंट मारून कांतार म्हणप वो डायरेक्ट म्हणून लोकांक डायरेक्ट म्हणटा तें चड लायक जाता. कित्याक लोक जाणा अमके मनशान अमकें केलां म्हणून. तूं हिंट मारता आनी तो लोक आनी कितें सोजमता तें सारकें न्हू. म्हजें स्पान जाल्यार. सो हांव केन्ना हिंट मारून वचना. ज्या पॉलिटिशनाचेर तूं कांतारां म्हणटा असो कोण तरी पॉलिटिशियन केन्ना तरी तुका अकस्मात मेवला तुजी आनी ताजी भेट जाल्या? हय जायते फावटी जाल्या. पूण मेवल्ले फावटी केन्नाच म्हाका हें करूंक ना. बरो हें केलां कांय ना. तें म्हणटा क्रिटीक आसोंकूच जाय. थोड्यांनी मातशें तोंड वांकडें वचून केलां. हय केलां ना न्ही. हय म्हणजे तांकांय एक भिरांत पडटा आनीक जेन्ना तूं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुखार वेता तेन्ना तुज्या मनांत कांयच आसना की हय सारकें. हय आमी जाणात आनी आमी पळयलां. आनीक ह्याच पासत म्हाका दिसता ह्या आदीं हांवें तुका एप्रोच केलो पूण तूं सदांच सामकें बिजी तियात्रांनी इतलें मिसळ जालेलें आसतालें की तुका वेळूच मेळनासलो. तूंच म्हणटालें बाबा मातशें 1-2 दीस मातशें 2 दीस. तूं इतलें तियात्रांनी मिसळ जालेलें आसतालें की जेन्ना आमी पेपराचेर जे एड पळयतात तातूंत 2-3 तियात्रांनी ह्या तियात्रांत आनीक तुका वेळूच मेळोंक ना. पूण आयज आमची भेट जाली. हय सारकें. ना म्हाका तूं विचारतालोय म्हाका पूण म्हाका तुका ना म्हणूंक इतलें दूख जातालें. सो हांवें चिंतलें हांवूच जेन्ना हें जालीं फ्री जातकूच हांव सांगतली म्हणून तुका. आनी तशें जाता आयज आमी मेवतात. हय कारण आमकां आमच्या ह्या बिजी शेड्युलांत भितर भायर सरोंकूय कुस्तार पडटा. कारण ही पॉलिटिकल कांतारांचो जायतो भार आसता. कारण एकूच कांतार तूं सगळ्या तियात्रांत म्हणना वेगवेगळे म्हणटा. पूण 3-4 तियात्रांनी कॉन्ट्रॅक्ट तुजो कसो आसता की एकूच दिसाक 3 तियात्र आसतात? 4 पासून केल्यात हांवें सेम टायमिंगाचेर. कशें मॅनेज करता? जीव हातीन धरून वयचें पडटा कांतारां म्हणपाक. हय कितें डायरेक्टर कसो अरेंजमेंट करता? हांव सांगता पळय सगल्या कडेन पावोंक जाय. अंडरस्टँडींग जाता. म्हाका आयज पासून कोणेंच हें करूंक ना तूं हिंगा येवंक ना हें तें केन्नाच हें करूंक ना. सदां बरो कितलेय टायमार वच बरो वेलकम दिला. एक पाटी शो काबार जाता तेन्ना पावता हांव. ते मदें हॉल्ट करून कांतार घालून मागीर तशें. पूण एक तियात्राची सिस्टम कित्याक हांवूय तियात्रिस्ट म्हणटच हांवूय जाणा की आमकां समरी करची पडटा कोणाचें कांतार केन्ना सगळ्यो आकोस. आनीक तितूंत अकस्मात तुका घुसोवचें पडटा म्हणटच डायरेक्टराकूय थोडी भोव अडचण जाता आसतली. जाता एक पाटी म्हाका पासून जाता अडचण. एक पाटी कितें जाता जेन्ना हांव वयता सॉल्फा एक पाटी डिफरंट वयतात
हांव कांतार ट्यून दुसरो एक पाटी कितलें प्रेजन्स ऑफ मायंड आसचें पडटा, खूब त्रास जाता. सो खूब कडेन अशें जालां म्युजीक दुसरें वाजलां हांव कांतार म्हणून दुसरें गेलें. सो तेजे पूण इतलें करुनूय न्हू लोकांक कांय गमोंक ना तें हांवच जाणा आसता. हय पूण तुजेर होरें प्रेशर चड येता. प्रेशर म्हणजे तुजेर आसता तो आसता. आनीक तूं आतां एक तियात्र समज मडगांव जाता, दुसरो पणजे, तिसरो म्हापसा, सो कशें एडजस्ट? तें तुका सांगलां तें न्हू रोड सारकोच बिजी आसता. खूब बिजी आसता. एक पाटी म्हाका दिसता कितें न्हू हांव एक फावट जीव वयता काय दिसता इतलें फास्ट येवचें पडटा. आनी तूं जाणा कितलें फास्ट मारगांव सावन हिंगा येता म्हापसा कुत्ताच बी जाल्यार कितलें टफ जाता तें. हय पूण तुका जो तुजो ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे चडसो म्हाका दिसता अनिलूच आसता बरोबर. हय हय हां पूण अशें केन्नाच दिसोंक ना की एक 2-3 तियात्राचे कॉन्ट्रॅक्टर तुज्या फुड्यांत आयले, हो म्हणटा कितें डायरेक्टर म्हणटा की आपणाक जाय हो जाय म्हणटा. पूण केन्नाच तुवें म्हटलां की बाबा अरे तुका हो म्हणून पावचें ना? ना आयज पासून हांव टायम काडून पावलेंच. पूण केन्ना कोणाक म्हाका म्हजी जाली दिसता हांव ना. आतां कितें जालें बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यू म्हळ्यार ते म्हजे हातीचे प्रॉब्लम जाले आनी ताका लागून हांव मातशें आतां स्लो म्हणजे शोज बी घेवपाक हांव हें जाता, म्हाका त्रास जाता. कित्याक डॉक्टरान म्हाका सांगलें तूं तर चड करीत तूं परत एडमीट जावचें पडटलें. सो मातशें तूं रिकवर जावन दी सारकें आनी मागीर तूं कर तुजे फुडें. सो ताका लागून हांवें मातशें आतां उणें केलें शो घेवपाचें. परदेसांच्यो भोंवण्यो चालूच आसा? हय चालूच आहा. हय ओल्गाबाय, खरेंच तुज्या लागीं आमी जायती भासाभास केली. तुज्या लागच्यान जें कितें जाय तेंच आमी आयकून घेतलें. आनीक तुज्या मोलादीक वेळा पासत किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. इतल्यानूच क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग ओल्गा वाझ हाच्या सांगाताक आयची ही माणका मतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो, कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर, तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो. धरलो कितें? आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पत्ती घालप. आगो पण ओली जाता मती. पळय हात लावन पळय. शी 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 शी. केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना, तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुर्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें? नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो
आमचो फुल्लारे फुडार खोशिया सारे गोंयकार आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.